हांव पयर जे जाल्ले युनियन बजेट त्या युनियन बजेटाचे भारतीय जनता पार्टी आणि गोवा प्रदेश म्हणून स्वागत करता. जेन्ना बजेट जाता ताचे अभिनंदन करतनाच ताची विस्तृतपणे माहिती ही सकल स्तरापर्यंत दितना ताचो ठोसपणे अभ्यास करत, काही बरे सल्लागार त्याच बरोबर तातूंतले तज्ञ हांचे कडल्यान माहिती घेवन ताची पुराय विस्तृत अशी फोडणी करून आज तुमचे फुड्यान पत्रकार परिशदेक हांव परत एकदां स्वागत करता आणि त्याच बरोबर अभिनंदन करता. आयज कमीत कमी 75,000 सुमार सीट वाडोवपाचो अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीटाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन मोड आनी ते कशें इम्प्लिमेंट जातले फुडल्या 5 वर्सांत आनी फुडल्या 10 वर्सांत हेजो पूर्णपणे प्लॅन तयार करून आमचे फुडें हाडलेले आसा. आयज मेडिकल ट्युरिझम आमी शब्दांतल्यान आयकून जाणा जावना, पुढे मेडिकल ट्युरिझम कशें वयतले. आयज आमच्या फुड्यान ट्युरिझम मिनिस्टर बसल्यात. आयज ते हेल्थ सेक्टर एकत्र येवन काम करपाक जाय. मेडिकल ट्युरिझम म्हणजे खंयच्याय भायरच्या राज्यांत न्हू, आयज इंटरनॅशनल लोक येवंक शकतात. त्याच तरेन गोंय राज्यान एक हब करपाक जाय जाल्यार मेडिकल ट्युरिझम एंड हील इंडिया पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप ह्या तरेचो मॉडेल हेजे एक रोड मॅप तयार करून बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आज टुरिझम सेक्टरान मुद्रा लोन्स, एनहान्स कनेक्टिव्हिटी, ई विजा फॅसिलिटीज, वेलनेस आणि स्पिरिच्युअलाचेर फोकस आणि स्किलिंगाचेर फोकस हे ब्रॉडर विजन तांणी उलोवन दाखयल्लें आसा. आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो डिजिटल म्युझियम आनी ताचें नूतनीकरण फोंड्यां, तशेंच टाउन स्क्वेअर पर्वरी, तसोच कोलवा डेव्हलपमेंट साउथ गोवा एज अ कोस्टल सर्किट, रुरल सर्किट फ्रॉम पर्वरी टू हरवले, आनी एक स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर एकादश तीर्थ म्हणजे सुरवात केली. विल जेल एक्झॅक्टली विथ द थॉट ऑफ स्पिरिच्युअल टुरिझम जे ते आमी आज प्रमोट करूंक सोदतात. जे विचारधारा घेवन गोंयचें परसेप्शन जालां तातूंतल्यान मातशें कुशीक वचून गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना स्पिरिच्युअलाक फुडें व्हरता आसतना ह्या माध्यमांतल्यान खूब आमकां गोंयकारांक फायदो जातलो.